बायणा आशिल्ले मुरगांव नगरपालिकेच्या गार्डनाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या। गार्डन बेवारशी जाला। भुरग्यांक खेळपाची उपकरणांय मोडकळीक पावल्या। ह्या गार्डनात बेकायदेशीर घडणुको घडटात। पालिकेन जाता तितले बेगीन ह्या गार्डनाची देखरेख करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आरडेक्स गो खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सांगपाचें म्हणल्यार ड्युरींग आवर स्कूल हे गार्डन चौगुले म्हणजे मिसेस चौगुले कंपनी आहा न्ही तेंचे बांदलेले आनी सारके वेल मेंटेन आसलेले। मागीर ते कित्या कारणाक लागून तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीक ओवरऑल हें केलें हँड ओवर केलें। आफ्टर तेच्या उपरांत हे गार्डनाची दुर्दशा जायत गेल्ली आहा। आतां तर तुमी पळयात घसरगुंडी झोपाळे शिसो हे खंयच ना नाच म्हणल्यार जाता। आनी हांगासर पंडित बाबान सांगले त्या प्रमाणे हांगासर सद्दां सांजच्यो इलिगल एक्टिविटी चलता, ड्रग्स सिगरेट गॅमलिंग सगळें चलता। तेन्ना गोवा पुलिसांनी मातशें हांगा पेट्रोलिंग करचें आनी आमचो जो चेअरपर्सन आहा आमचो वार्ड कावन्सिलर आहा तेणें इनिशिएट घेवन हे गार्डनाक डेवलप करचें आनी आमकां एक वास्कोकारांक आनी बायणाकारांक आमच्या भुरग्यांक एक जॉगिंग ट्रॅक तशें ओल्ड सिटीजन आहा हांव आतां सिनियर सिटीजन हांव 61 इयर ओल्ड आमकां हांगा बसपाक बाकीच्या सिटीजनांक सिनियर सिटीजनांक बसपाक एक जागो उपलब्ध करून दिवचो वॉकिंग ट्रॅक करचो हे हांव एक कळकळीची विनंती करता आमच्या चेअरपर्सना कडेन। डेव्हलपमेंट कोणी करून दिल्या उपरांत ताचो मेंटेनन्साचो हे म्युनिसिपालिटीन पोवचो आसता सो त्या म्युनिसिपालिटीन हांगा टोटल दुर्लक्ष केल्लें। ताच्या कारणान कितें जाला की आज हे गार्डन म्हणल्यार सामकें लावारीस म्हणटा पळय आमी तशें जाला। लोक हांगा येवन नाका ते इलिगॅलिटीज चड चल्ल्या। हांगा येवन लोक सोरो पितात गॅमलिंग खेळटात। तुमी पयला आसतले पत्ते बित्ते हांगा पडल्या। तशेंच हांगा 5 म्हयन्यान एक इन्सिडंट जालो खांब्याक शॉक लागून 2 बैल मेल्ले। फक्त बैल म्हणून तो इशू क्लोज केलो। ते जर कोणाचे भुरगे आशिल्ले कोणी मनीस आसपाक शकतालो। सो हांगा टोटल जर तुमी पयले दुर्लक्ष जाला गार्डना कडेन आनी हांगा बायणाकारांक असो एक भोंवपाक एक एम्बियन्स किंवा बसपाक सांजचे वेळ कांयच ना। सो हांव मागता की आमचोच कावन्सिलर जो चेअरपर्सन आसा मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलर दीपक नायका कडेन की ताणें बेगींतल्या बेगीन हे गार्डन रेनोवेट करचें आनी बायणाकारा खातीर एक सुंदरसो एक एम्बियन्स क्रिएट करचो की सांजचे वेळ तरी लोक येवन हांगा बसपाक शकता। आनी गार्डन एक्चुअली 2001 जुवारीन मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले ते टायमार बरें केल्ले तेंच्यान रिनोवेट केल्ले। आतां पळयलें जाल्यार हेजी परिस्थिती सगळी डिफरंटच आसा। भुरगे खेळटा हांगा सगळें कांय हें ना हांगा सगळें तुमी पळोवपाक जाता हांगा सगळे स्टोन आसा सगळे इट इज ऑल सगळे गोबर बिबर आसा हांगा सगळे घाण जाल्ली आसा हांगा। खरी गजाल आहा बायणा जे गार्डन आहा तेजेर सगळें दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा। पूण गेल्या जवळ जवळ 1 वर्स जालें आतां आमी बायणा गार्डन डेवलप करपाचें चिंतलेलें आसा। तशें विजय चौगुलेन आपलें एक प्रपोजल घातलेलें की ते बायणा गार्डन आपूण डेवलप करता आनी ते डेवलप करपाक तो नियरली 1 करोड इन्वेस्ट करता आनी तेजे इन रिटर्न आसलें की ताका लिजर दिवपाचें म्हणून। वेळेस आमी तो जे कितें मागता पळय ते लिजर आमी दिवं शकना। पूण खंय तरी आमची 1-2 फावटी मिटींग जाली बाब विजया वांगडा आनी चौगुले वांगडा तेच्या वांगडा अशें जालां की खंय तरी आमी आउटकम येवपाचें आहा। तेणी जो प्रोजेक्ट केल्लो खरोखरच बरो प्रोजेक्ट आहा। येताले ते काळान म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन आमी ते बायणा गार्डन हातीन घेतले आनी म्हाका दिसता विजय चौगुले जो आहा त्या खरंच उमेद आहा कितें तरी करपाची त्या गार्डना बद्दल। आनी तो गार्डन ऑलरेडी आमी तो लेआउट ऑलरेडी काडलेलो आसा कशें गार्डन जातलें तें। येता त्या काळान म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तें काम स्टार्ट जातलें म्हाका दिसता। आनी हांव एक आश्वासन दिता की बायणा वासियांक की बायणा गार्डन हें बऱ्या रितीन जातलें। जशें वास्कोन एकूय गार्डन आसा तेच्याहून बरें गार्डन वास्को बायणाचें जातलें।